अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे सगळेच प्रश्न लागी सुटावे जाल्यात। पगारवाढीविशीं 20 तारखेक परिपत्रक जारी केल्ले, पूण ताची अंमलबजावणी जावंक नाशिल्ली। तशेंच निवृत्ती वेतनाचो प्रश्नूय सुटावो केल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां। आम्ही ऑलरेडी त्यांची सॅलरी इन्क्रिमेंट करपाक जाय ती नोव्हेंबर म्हयन्यानूच केला। 20 डिसेंबराक तो सर्क्युलर काढला, तोय सर्क्युलर तांकां खबर नाशिल्लो। त्या ती ऑपोजिशन लिडर आनी त्यांच्या मदीं म्हणजे कितें एक्झॅक्टली जाय ताका खबर नासलें। दुसरो डिमांड त्यांचो एक्झॅक्टली त्यांची रिटायरमेंट बेनिफीट वाडोवपाक जाय, ती तर फाटल्याच म्हयन्यान वाडयल्या ऑलरेडी। म्हणजे तांकां 1.5 लाखा वयल्यान 3 लाख जाय आसले आनी तांकां 3 लाखा वयल्यान 6 लाख जाय आसले, पण 3 लाखा वयल्यान 5 लाख केल्या। ओके, ऑलरेडी म्हणजे गव्हर्मेंटान पयलींच केल्या तांकांच खबर नासली। एक सर्क्युलर इज इशूड ऑन 20th December which has not been even implemented. So how they will come to know? आमकां कोणा खबर आहा, कोणा तांकां खबर आसपाक जाय। 20/12 मरे 20/12 एक सर्क्युलर इशू केला तांणी। 20/12 म्हणजे जस्ट लास्ट वीक, टुडे वी आर ऑन 30th, 10 दीस पयलीं, एंड दे आर सिटींग ऑन स्ट्रायक फॉर लास्ट 7-8 days. बट एक तातूंत भितर कितें आसा, नॉमिनीचो तांचो इशू आशिल्लो। दॅट नॉमिनी इशू, देर इज ए कन्सेन्सस, whatever has been agreed, that nominee will be allowed, and in case of death or anything, the nominee will get the benefits. Second issue was that retirement benefit. Retirement benefits also, they have made it from 1.5 lakh to 3 lakh and 3 lakh to 5 lakh. Tanto demand national 3 lakh to 6 lakh. But they said all right, 3 lakh to 5 lakhs is all right. And दूसरे continuity of service also, chief minister has agreed, there was a consensus that continuity in service will be counted. जो पगार आसा ताचेर आमी खोशी नात। आमकां वाडीव पगार जाय। तांणी सरसकट 1,500ची पगार वाड दिल्या, पूण शिक्षक आनी हेल्परांकूय तितलीच वाड मेळ्ळ्या। देखून ह्या म्हयन्याचो पगार आयल्या उपरांत पगार वाड कळटली, ते उपरांत आमी वाडीव पगाराची मागणी करतले। अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी मागणी केल्या। आपल्या मागण्यांचेर सचिवालयात मुख्यमंत्र्या लागीं उलोवप केल्या उपरांत तांणी पत्रकारां कडेन संवाद साधलो। पळयात तांचें म्हणणें। मेन गजाल म्हटल्यार ही इन्क्रिमेंट आनी हो वाड जो केला पळय तो आमकां एक्सेप्ट ना, कारण हो 10 वर्सान जाल्लो आसा आनी 10 वर्सान इतलो कमी वाड हो कोणाक एक्सेप्ट आसूंकच शकना। आतां कितें आसा, आतां मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलां आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्लो, एक कन्सेन्सस जाल्ल्या कारणान आमी अशें म्हटलें की तुमी जे आमकां दिलां आतां 1,500 कितें वाडून, ते 1,500 आनी आमचो जो म्हणणें आसा पळय तितून कितें डिफरन्स येता पळय, तो डिफरन्स आमी गव्हर्मेंटा पर्यंत परत धाडटा। हें आमकां मान्य ना न्ही। सो आमकां कितें जाय जाल्यार बाबा हे आतां जो कितें वाडला त्या वाडाचेर आनी एक्स्ट्रा कितें आमी म्हटलेलें की तुमी 30% वाडया आनी 30% वाडोवन दिया। पण 30% जो कितें आतां 10,000 जो आसा, 10,000चो 30% वाडयलो 3,000 जालो, 18,000 30% वाडयलो तो कितलो वाडटलो। अशा प्रकारे आमी 30% दिया म्हटलेलें। पण एक टॅक्निकल इश्यू असो आसा की तेंच्यांनी सर्क्युलर हाडला खरो, पूण अजून पर्यंत इम्प्लिमेंटूच जावना। सो पगार जो पर्यंत पडना तो पर्यंत वाडोवंक शकना। सो आमी कितें म्हटलें, ह्या म्हयन्याचो पगार जेन्ना पडटलो तेन्ना आमी कॅल्क्युलेट करता आनी आमी तुमच्या पर्यंत परत येता आनी आमी सांगता की बाबा हो आमकां मान्य ना, आमकां इतलो मान्य आसा।